एक वायट गजाल आणि वायट गोष्ट जे जावपा जायना तशें जालें म्हणटा आता की आमी OBC ST आनी SCचे लोक आमकां PGन एडमिशन मेळपा खातीर चळवळ सुरू केल्ली. पोस्ट ग्रॅज्युएशन PG पोस्ट ग्रॅज्युएशन PGन GMC एंड डेंटलान खातीर. आतां एक वायट गोष्ट म्हणजे 4th ऑगस्ट इन एसेंब्लीन जेन्ना अपोजिशनच्या लोकांनी आनी युरी आलेमान अपोजिशन लिडर आमचो तेणी 100 पॉयंट पोस्टर रिजर्व कॅटेगरीक लागू करचो म्हणून बोवाळ सुरू केलो आनी तेंच्यांनी डिमांड केल्लो. आनी चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिलें की विदीन 1 वीक आपूण तें नोटिफिकेशन काडटा म्हणून. जाल्यार 4th ऑगस्टून आतां 15 आयज 3 म्हयने जाले जाल्यार चीफ मिनिस्टरान हें नोटिफिकेशन काडूंक ना. आतां वायट खंय दिसता चीफ मिनिस्टराची ड्युटी वेन इज अ लिडर आनी गोंयचो लिडर जर चीफ मिनिस्टर सांगता की आपूण नोटिफिकेशन काडटा आनी OBC ST समाजा खातीर तांकां आपूण न्याय दितात जाल्यार तें नोटिफिकेशन तेणी काडूंक ना म्हणून आमी निशेध करता आनी अपील करता की चीफ मिनिस्टरान इमिजिएटली काडचें. वायट खंय गोश्ट दिसता की PGचे एडमिशन आतां कावन्सिलींग स्टार्ट जावपाचें 10 नोव्हेंबर टू 15 काबार जाता. आतां हे एडमिशनाक तेंच्यांनी सबमीट करतना कावन्सिलींग करपाची गरज आसा. आतां जर कावन्सिलींग सपोज जायना आनी आमच्या लोकांक जर परत मेळना आमच्या लोकांक परत डिप्रायव जातले जाल्यार ST SC आनी OBC समाजाक जो न्याय मेळपाचो तो मेळचो ना म्हणून आमी हे आयज स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो आसा. वायट खंय गोश्ट दिसता इन मार्च 2020 एक गोमंतक भंडारी समाजान एक हायकोर्टान पेटिशन फायल केल्लें आनी तें पेटिशन डिस्पोज केल्लें आनी सेयींग दॅट OBC ST आनी SC समाजाक 41% रिजर्वेशन दितलें म्हणून आनी OBC कितले 27%, ST 12 आनी SC 2% आसलेले. आनी फ्रॉम 2021-22 डायरेक्टर इश्युएट दिनाक GMCंतल्यान एक मागीर पब्लीक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन किंवा रिजर्वेशन दिवचें म्हणून एक नोटिफिकेशन काडलेलें आनी PG कावन्सिलींग फ्रॉम 2021-22 करपाचें आसलेलें. मागीर 110 स्टुडंट्स एज वेल एज सम ऑफ द पेरंट्स वेंट टू द कोर्ट हायकोर्टान आनी तेंच्यांनी पेटिशन घातलें आनी त्या हायकोर्टान केलें सेट असायड केलें सेयींग दॅट की रुल्स एंड मेरीट ऑफ रिजर्वेशनान ते करचे म्हणून. आनी तेच्या नंतर गव्हर्मेंटान 11/5/2023 OBC ST रिजर्वेशन पॉलिसी नोटिफाय केली. जाल्यार तेन्ना OBC नोटिफाय केली पण तेंच्यांनी कितें केलें क्लिनिकल आनी नॉन क्लिनिकल आसता तितून तेणी डिफरन्शिएट केले. तेंच्यांनी रिजर्व कॅटेगरी आहा तांकां क्लिनिकल सीट्स दिवंक ना, नॉन रिजर्व कॅटेगरी तांकां क्लिनिकल सीट्स दिले आनी क्लिनिकल सिटां भितर कितें जाता पिडियाट्रिक्स येता, जनरल सर्जरी येता, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, रेडिओ डायग्नोसिस येता, ऑप्थोमॅलॉजी, डर्माटॉलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स येता, गायनाकोलॉजिस्ट येता. जाल्यार हे आमच्या लोकांक तेंच्यांनी बायस केले म्हणजे डिसिजीव पॉलिसी केले म्हणजे दीस पीपल आर डिप्रायव्हिंग अवर पीपल आमच्या OBCच्या लोकांक डिप्रायव्ह करतात आनी तेंच्यांनी तांकां एडमिशन दिलें आनी आमच्या लोकांक नॉन क्लिनिकलान दिलें. म्हणून आमचो डिमांड आसलेलो की आमच्या लोकांक क्लिनिकलान ह्या हितून क्लिनिकलान आमचे OBC ST आनी SCच्या लोकांक एडमिशन दिवपा खातीर. दॅट इज वाय 100 पॉयंट रोस्टर मेरीट ऑन रिजर्वेशन ते फॉलो करपाचें आसलें आनी तेच्या खातीर तो डिमांड आसलो आनी तेच्या खातीर आमचे अपोजिशन लिडर युरी आलेमान आनी बाकीच्यांनी अपोजिशनांनी इशू घेतलो आनी तेचो हावजान डिस्कशन जालें तेन्ना चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावजान सांगलेलें की हे पळय Chief Minister Pramod Sawant assured that the notification for OBC reservation will be issued within this week, 4/8/2025. आणि आज कितली जाली 3 म्हयने जाले जाल्यार कित्याक करूं ना. जाल्यार तुमी OBC ST आनी SCच्या लोकांचे वोटूच तुमकां जाय, वोट बँक आनी हांकां एज्युकेशनान तेच्या भुरग्यांक वयर काडपाक तुमकां करपाची गरज ना अशें दिसता. जाल्यार BJP इज डिप्रायव्हिंग OBCच्या लोकांक ते सरप्रायज करतात. आमचे OBCचे लोक एज्युकेशन नाका तांकां नाका कित्याक एज्युकेशन जाल्यार तांकां कळटलें. आतां एक PGन सपोज एज्युकेशन मेळलेलें आमच्या लोकांक जाल्यार ते म्हणल्यार बिकम सम प्रोफेशनल आनी तेंचे कडेन आयज गरज आसा आमकां. आयज मेडिकलान गरज जाली आनी OBCचे STचे SC 80% ऑफ द पॉप्युलेशन फ्रॉम OBC ST SC हायस्ट रेवन्यू जनरेटेड टू दीस पीपल. गव्हर्मेंटाक GST दिता, आमचे लोक दिता, आमचे लोक GST क्लेमूय करूंक वचना ते बारीक लोक आहा म्हणून. जाल्यार आमच्या लोकांक मेजॉरिटी कॉन्ट्रिब्युशन आहा जाल्यार आमच्या लोकांक तुमी कित्याक डिप्रायव करता. एज्युकेशनान इट इज एन डेमोक्रेटीक एज वेल एज कॉन्स्टिट्युशनल एज वेल एज लिगल रायट जाल्यार आमच्या लोकांक तुमी डिप्रायव करता तेचेर आमी निशेध करतात.
म्हणून आमी अपील करता गव्हर्मेंटाक की इमिजिएटली नोटिफिकेशन कॅबिनेटान डिसिजन घेवन नोटिफिकेशन काडचें आणि PG कावन्सिलींग आतां सुरू जातली ती नोव्हेंबर 10 to 15 मातशे फुडें करून आमच्या लोकांक PG एड्युकेशन क्लिनिकलान दिवचें एज पर पॉयंट रोस्टर सिस्टम सुद्दां तेंच्यान लागू केल्ली आसा ती जर लागू करीत जाल्यार देर इज अ सिस्टम कॉल्ड roster point earmark for reservation candidates and further state at points 9, 7, 25, 35, 42, 74 ST kasa 12% and point 4, 8, 13, 15, 19 goes above the 63 for OBC 27% and point 47 and 97 for SC for 2%. ही तुम्ही सिस्टम फॉलो करा त्यांना आमच्या लोकांना ॲडमिशन मेळटले आमचे रिजर्व कॅटेगरी OBC आणि ST SC समाक मेळटले वेरे तुम्ही दिना एक दुसरी वायट गोष्ट दिसता की ऑल इंडिया कोटा फॉर रिजर्व कॅटेगरी असतात तितून तुम्ही ॲडमिशन दिता आमच्या गोंयच्या लोकांक दिना भायले लोक कर्नाटकाचे आंध्र प्रदेशाचे महाराष्ट्राच्या लोकांक तुम्ही गोंयांत शिकपाक ॲडमिशन दिता ऑल इंडिया कोटांतल्यान वेरेज आमकां दिना जाल्यार तुमकां जाल्यार हांव सांगता ऐश्वर्या PA MD पेडियाट्रिक OBC केलें 24-25 नितीन बालन MD एनेस्थेसिया SC केरळाचो सेम मीनागू रचन MS जनरल सर्जरी आंध्र प्रदेश SC कॅटेगरी शिवकुमार MD MS जनरल GS जनरल सर्जरी OBC केरळा SOV P MS गायनोकॉलॉजी OBC कर्नाटका ह्या लोकांक तुम्ही गोंयांत शिकयता बेसिकली इंडियाच्या लेवलार त्यांनी एक्सेप्ट केला कोटे एक्सेप्ट केला तुम्ही आणि आमच्या लोकांक तुम्ही गोंयच्या लोकांक तुम्ही करना म्हणून आम्ही निषेध करता आणि हांव चळवळ लोकांक सांगता आमचे OBCचे ST SC समाज येदो व्हडलो समाज आहा तुम्ही पॉलिटिकली सपोर्ट करतालो पार्टींक पण ह्या इश्यू खातीर कित्याक तुम्ही भायर सरना म्हणून लोकांक अपील करता सगळ्या लोकांनी आमचे OBCचे लिडर आसा MLA आसा आमचे आतां ते तांकां आमच्या OBCच्या लिडरांक ते बारीक कितें तरी दिता चेअरमॅनशीप आनी खूश करता तुम्ही पळोवंक आसा खंय आमचे लोकांचे पोजिशन आहा मग तुम्ही आता एक OBC चेअरमॅन आसा तुमचे OBC जोडे MLA बी सद्याक BJP गव्हर्मेंट आसा तांच्या खातीर तुमचे कितें मेसेज आसा तेंच्यांनी जागृताय करूंक जाय आयज ते लिडर येता कित्याक OBC लिडर म्हणून चिंतता ते OBC लोक तांकां वोट मारता आमचे नेतृत्व सांबाळटा म्हणून मागता ते आनी हे नेतृत्व तेंच्यांनी सांबाळपाची गरज आहा इट इज डेमोक्रेटीक रायट एज वेल एज कॉन्स्टिट्युशनल रायट आयच्या भुरग्यांक एज्युकेशन दिवपाची गरज आहा PG एडमिशन क्लिनिकीन जायत म्हणून जाय आमकां जाल्यार हेंच्यांनी बोवाळ करपाची गरज आहा हेंच्यांनी फाटीं रावंक जायना OBCचे जितले लोक आमचे लिडर आसा तांकां बारीक पदां दिवन फटयता आमच्या तो एक OBCचे लिडर ताका पार्टी प्रेसिडेंट केला तेणी अपील करपाची गरज आहा तेंचे OBC सेल खंय आहा तेंचें कांय वर्कींग ना सो OBC लोकांक एक्चुअली डिप्रायव करता हे आमकां सरप्रायज करता आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा आमचो लिगल रायट आसा आमकां जाणा जावंक जाय आनी जर तेजे बॅकलॉग जर करून वचत जाल्यार वी हॅड बीन ट्रायंग फ्रॉम 2007 to 2016 इयर्स जावन गेले आमकां OBC lost 16 म्हणटा 256 in PG ST 16 into 7 is 112 SC 16 seats so all together 284 total backlog जाता आमचे कशें भरून काडटले म्हणून आमचो डिमांड आसा नाजाल्यार फुडले स्टेप्स आमी कितें करपाचे घेतले OBCचे आयज आमच्या वांगडा आसा वायस प्रेसिडेंट OBC सेलाचे आमचे गोंयचे हो आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट OBC सेलाचो आसा जाल्यार आमी एक चळवळ सुरू करतले आणि आमी डेलिगेशन घेवन चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी प्रोटेस्ट करतले की बाबा आमच्या लोकांक इमिजिएटली तूं कावन्सिलींग आतां बाय नोव्हेंबर 15 ते फुडें करचें एक्सटेंड करचें आनी आमचें नोटिफिकेशन कॅबिनेट काडून नोटिफिकेशन काडून आमकां एडमिशन एटलीस्ट ह्या वर्सा आमकां दिवंकूच जाय ह्या वर्सा तरी आमी मागतात इतले दीस जाले तुमी आमकां फटयता ह्या वर्सा आमचो रायट आमकां दिया OBCचो सो वी अपील टू ऑल द MLAs आणि ऑल द लिडर आमचे OBCचे जितले लिडर आहात तेंच्यांनी धरना करपाची गरज आहा इरिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन आमकां पॉलिटिकल एफिलिएशन लागना वी वॉन्ट OBC टू कम अप आयज सगळो बोवाळ चल्ला OBC खातीर OBC रायट जाय म्हणून OBC वी हॅड बीन डिप्रायव फ्रॉम कितल्या वर्सांसून जाल्यार आमी दिवंक ना बट एटलीस्ट आतां तरी दिया न्हू आतां मागता आमी आमचे लोक शिकता आमचे लोक फुडें सरता जाल्यार आमच्या लोकांक आतां डिप्रायव केलें जाल्यार इक्वेलिटी इनइक्वेलिटी जातली इक्वेलिटी रायट्स येवचे ना डेमोक्रेसीन तेच सांगता आमी आणि सबका विकास सबका साथ कशें जातलें हांगा संपूर्ण भारत म्हणटा जाल्यार कसो जातलो अर्द्या लोकांक तुमी डिप्रायव करता SC ST समाजाक वयर काडपाची गरज आहा OBC समाजाक वयर काडपाची गरज वेरियस प्लॅटफॉर्म आहा ते तुमी हायर करपाची गरज एड्युकेशनान एटलिस्ट तरी दिवंक जाय आमकां देर आर टू
हे आसा की एज्युकेशन आनी जॉब रिजर्वेशन देर आर वेरियस रेजोल्युशन आसा मंडळाची ती इम्प्लिमेंट जावंक ना पण एटलिस्ट ही जाल्यार ती दिया न्हू आमच्या लोकांक म्हणून आमी अपील करतात आनी की इमिजिएटली चीफ मिनिस्टरान कॅबिनेट डिसिजन नोटिफिकेशन काडचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.